माझो एक फ्रेंड आसा तो 8 दीस जाले रडटा तमाशा पळोवपाक जाय तमाशा पळोवपाक जाय आसलो तमाशा पळोवपाक जाय आसलो बेश्टोच मटर गश्टी करता। हांवें म्हटलें तमाशा पळोवपाक जाय मरे जाल्यार जयश्री गडकर पद्मा चौहान मधु कांबीकर यांचो खंयचोय पिक्चर काडून पळय घे म्हणून तमाशा भरलेलो आसता भितर बेश्टोच मटर गश्टी करूं नाका ते बी खुली सडक पे। कोण म्हणी ISLान दिल्लीचो डिफेन्स बरो ना खंय ISLान दिल्लीचो डिफेन्स खंय मातसो वीक हा। अरे अशें कशें जावंक शकता। हांवें म्हटलें अरे आमी भाई पर्रीकराक दिल्ली धाडला मरे डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून तरी दिल्लीचो डिफेन्स बरो ना हें आनी कितें हें मरे उलोवपी आसा पळय हें मरे उलोवपी आसा ते कितें उलयत पळय सांगोय ना उखल्ली जीब लायली ताळ्याक म्हाज्या भशेन। जस्ट इमॅजिन खंय तरी डिफेन्स मिनिस्टर आनी गोंयचे लाडके भाई मनोहर पर्रीकरान म्हटलें खंय आफ्टर 60 नॉर्मली कर्मचारी थिंग्स ऑफ रिटायरमेंट घे काँग्रेस MGP GVP BBP DDA ODP AAP आनी कोण IIP सामके उमेदीन आयले भाई रिटायर जाता काय कितें पॉलिटिकल पार्टीनी भाईच्या ह्या विधानाचो अर्थ काढलो की भाई आता पॉलिटिकल संन्यास घेता रिटायर जाता रान मोकळें रस्तो साफ भाईन अशें कित्याक म्हटलें आसय कारण आमी आयकलां की खंयच्या तरी दोतोरान खंय भाई पर्रीकराक सांगलें की दिल्लीचें हवामान तुका बरें ना म्हणून दिल्लीची हवा तुका बरी न्हू म्हणून। आतां तो दोतोर शेखर साळकर काय म्हणून तुमी म्हाका विचारतले तशें विचारूं नाका सांगूय ना मे बी आमकां इतलेंच पळोवपाक जाय की आतां ह्या फुडें भाई पर्रीकर फिश करी रायस खावपाक परत गोंयांत येता काय छोले भटुरे बिरयानी आनी तंदुरी खावन दिल्ली दीस काडटा। भाई गोंयांत परत येता हे संकल्पनेन कांय जाणांक आतांच मनान कापरी भरल्या सामकी मन सुन्न जालां तेंचें चेहरो सामको पडला आनी मनांतली म्हणजे मनस्थिती जाम जाल्या। बाकीच्यांचे खबर आहा पण भाई पर्रीकर परत गोंयांत येता हें आयकून CM पार्सेकराक कितें दिसता तें म्हत्वाचें। जस्ट इमॅजिन चीफ मिनिस्टर तुम्ही खंय सगळ्यांनी मोदी कडेन आग्रह केला की पर्रीकर परत गोंयांत जाय सो पर्रीकराचो राजिनामो ताणें दिवप आसता ते तेणी दिवंक ना म्हणटा तुम्ही केंद्रांसून भाई पर्रीकराक परत मागला बी केंद्रांतसून ना कोणाक मागलो ना इफ्फी खंय परत दिल्ली व्हरता अशें आयकलां म्हज्या कन्सेंटा शिवाय भरूं शकना। पर्रीकराक लेटर बरयल्लें खंय की आय विल हँडल गोवा यू डोंट वरी एंड इंटरफियर हियर यू लुक आफ्टर नेशन आय लुक आफ्टर गोवा की जनता एंड देयर रेशन ताका हांवें घाला ताणें एक प्रकारे कळ्ळें आमकां CM कळ्ळें भावना पावल्यो। टेल अस हाव वॉज युअर रिलेशन विथ मिस्टर पर्रीकर। एक्चुअली ही वॉज अ गुड मॅन आमचे कडेन बरें जुळले ताणें हल्ली ग्रीपूय घेतलेली ग्रीप घेतलेली CM सगळे तेज्याच मुठीन आसलेले आनी ग्रीप आनी तुका पर्रीकराच्या 60व्या वाडदिवसाच्या कमिटीचो प्रेसिडेंट केला खरें सांग CM तू खुश आसा परत हो प्रश्न जाता तुका ना 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 कितें नाना दुख्खी हें नाना काय खुश आसा तें नाना खंयचें नाना म्हणटा तूं कळ्ळें आमकां CM कळ्ळें तुमच्या मनान कितें आसा तें आमकां कळ्ळें भावना पोहोचल्या CM। जस्ट इमॅजिन MGPची सद्या स्थिती अशी जाल्या धरलं तर चावतय आणि सोडलं तर पळटय। सचिन तेंडुलकराच्या रनान आणि सुनील ढवळीकराच्या मनान कितें आहा हें समजुपाक खूब कठीण। लव मामलेदार कितलो सेच तेप जालो कंप्लेंट करीत आसा की फोंड्या एकटो डिफेक्टो आमदार म्हणजे रवी नायक रे भाजपा बरोबर मेळोन ताका खंय आडमेळे हाडटा ताचे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स खंय सामको जावपाकूच दिना। आतां हें जर खरें आसा जाल्यार सुदीन कित्याक ओगी काय म्हणटा हांव ताका लव मामलेदार दुसऱ्या फावटी फोंड्या येयलेलो नाका काय कितें न्ही तुमी म्हणटले सुदीन कितें करूं शकता कितें करूं शकता अरे जर कोएलिशनच पार्टनर घरका बेदी जालो जाल्यार सुदीन कितें करूं शकता कितें उलयता जो सुदीन नितीन गडकरी घट धरून आणि नितीन गडकरी घट धरून गोंयान कोटीचे प्रोजेक्ट्स हाडूं शकता
जो सुदीन रेल्वे मिनिस्टर सुरेश प्रभूक मेळोन गोंयान 10-12 ट्रेनी अश्यो स्टार्ट करूं शकता ताका फोण्या कंट्रोल जायना आमी विश्वास धरिना सध्या महत्वाचो विषय आसा तो म्हणजे लवची घुसमट. जस्ट इमॅजिन. लव तू आमकां सांग कितें चल्लां सध्या. तुम्ही बीजेपी कडेन युती दवरतले काय तोडटले हें तुमी केन्ना तरी आमकां स्पश्टपणे लोकांक सांगतले. बिफोर 19 डिसेंबर 2015 लिबरेशन डे दिसा लिबरेट जाता काय कितें. MGPन एकूच मिस्टेक केल्ली आ. केन्ना सांग. 2012 युती केल्ली ती म्हणटा तू. ती न्हू ZP इलेक्शनाक. ओगी राव म्हाका एक सांग तू लास्ट सुदिनाक केन्ना मेळलेलो. 2 महिने पयलीं. एकाच पक्षातले तुम्ही आणि 2-2 महिन्यांनी मेळटात. कितें चल्लां काय म्हणटा मगो पक्षान. बीजेपी पळय कामाचेर कामां हातान घेत आसा पण कामाची स्पीड कमी जाल्ली आसा. ओके एकूच काम स्लो चल्लां. तिसरो मांडवी ब्रिजाचे एका सायडीक काम सद्या बंद उडयला. कित्याक बंद दवरला सांग. कारण बिल्स तांकां पे करून. तुका म्हणून लव सगळें खबर आसता. अजून तुजे सोर्सीस आहा. सामको शिट्टूक एमएलए तू. हे सोप्याच्या प्रश्नाचं आता कितें जालें. केन्ना सुट्टलो तो सोप्याचो प्रश्न. 2013 जाले 14 जाले 15 जाले आता 16 तरी जाता काय ना. ह्या बद्दल म्हाका साशंका चड आसा. सोप्याचो प्रश्न सामको कठीण करून उडयला. लव म्हाका एक सांग इलेक्शनाक पैसे आणि कितें वांटप आसता तें सांग पळोवया. पैसे आनी कितें तरी वांटप आसता. सूर. लव ह्या सगळ्या लोकांनी तुका सुद्धा लास्टाक पॉलिटिशियन केलोच तर. तुका आतां खबर आहा न्हू इलेक्शना कडेन कॉप आनी भड्डो खावन वोटींग करप्यांक तूं कितें म्हणटलो. हांव तांकां मूर्ख म्हणटा. CN पार्सेकर तुमकां कितें म्हणटा. हें काम करूं नाका हें काम करूं नाका तें काम करूं नाका. कितें रे हें सामकें चुकीचें लव. अशें करपाक जायना घटक पक्षान आपल्या. कितें कांयच करूं नाका म्हणटा. ओके लव आतां एक मातसो चेंज इन द हें म्हणटा तें. तुका सद्या ऋषी कपुराचो एक प्रश्न आसा. आयक सारको तूं जर बुदवन गोंयकार जाल्यार ऋषी कपुराचो तुका एक प्रश्न आसा तेजें उत्तर दी. प्रश्न ऋषी कपूर प्लीज. तुमने कभी किसी से प्यार किया कभी किसी को दिल दिया. हांवें करूं ना. हांव गरजच पडली ना करपाची. आनी कोणें प्यार मोहब्बत केलो जाल्यार ताका सस्पेंड करपाचो. सस्पेंडूच न्ही ताका परत आनी नोकरेनूच घेवं जायना. प्रेमा खातीर पोटार पांय दवरचो न्हू कोणाच्या. किसी से कोई प्यार करे तो इजहार करे. कहीं ना फिर देर हो जाए कहीं ना फिर देर हो जाए. कितें तुमी प्रेमा खातीर लोकांची प्रेमा फुडें आनी कितें आहा म्हणून प्रेम चोपडा बरो. जस्ट इमॅजिन. लव कडेन उलयता मेन विशय थंयच उरलो आनी हांव भरकडत गेलो. पण एक कळ्ळें BJP आनी MGP एकामेकाक शिंगा दाखयता. मागीर हळू ते आनी रवी नायक सायडीक ओग्गी रावन BJPक प्रॉम्प्टींग करता. अशें कर असो घे अशी एंट्री घे आनी अशें स्टेजीर अशें कळ्ळें तुका कोण ना सोफा आसा हे आसा. आनी आतां ह्या विशयाचेर आमी उलोवया अशा मनशा कडेन जाका रवी नायकान पिडला आनी MGPनूय पिडला. तो म्हणजे महादेव नायक. जस्ट इमॅजिन. महादेव बाब हेट स्टोरी 3चो ट्रेलर पळयला न्ही. तो ट्रेलर पळयल्या उपरांत तूं त्या पिक्चरा बद्दल कितें म्हणटलो. हेट स्टोरी 3 पिक्चर बरो आसा वायट आसा रंजक आसा वाज हाडपी आसा. चालू आसा. कितें उलयता हे महादेव बाब तुमी. बरें पणजे बस स्टँडार पार्किंग लॉट जो आसा पळय म्हणजे ती पार्किंग करपाची व्हडली बिल्डींग बांदल्या पळय ती कंप्लीट जावना. अरे अशें हांगा खबरूच ना मरे. आनी हालीं तुमी सुदिनाचेर कांय ताशेरे बी ओडूंक ना. सुदिनाचो विशयच काडिना हालीं तुमी. तरी सुद्धा हो विषय सोडून दिवना आमी. विषय जिवंत आसा. योग्य वेळार ते विशयाक आमी मुखार हें करतले व्हरतले. तुमकां समजा महादेव बाब तुमकां समजा CMान सांगलें महादेव तुका आनीक खंयचें खातें दिता तुका सांग खंयचें खातें जाय तें जाल्यार तुमी खंयचें खातें मागतले. ट्रान्सपोर्ट.
वाल्लोर वाल्लोर तुमकां मागोन मागोन सुदिनाचेच खातें मागतले काय कितें. आनी कितें खबर हें आमचे उसाचें कितें बरें आनी सद्या रेट कितें आहा उसाचो म्हणजे ऊस सद्या कसो आहा क्विंटल बी. ते मागीर सांगता हें मागीर सांगता सगळें जाय तें इम्पॉर्टंट नाका तें आमकां पयलींच सांगलें टायम वेस्ट केलो आमचो बेश्टोच. जस्ट इमॅजिन काँग्रेस फातोर्ड्यान एक्टीव जाल्या. विजय सरदेसाय आड काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट कोण हें सांगपाची गरज आहा. सांगपाची गरज ना. गिरीश चोडणकर आनीक कोण. काँग्रेसीचे न्यूज सगळे बरें आसता बेस्ट. फक्त तांकां न्हू नांवां घेतात पळय तेन्ना कितें जाता तेंच कळना. नांवां दवरीय ना तेन्ना नांवां घेता तेन्ना आतां प्रतिमा कुतिनो कितें म्हणटाय पळय. प्रेसिडेंट बाब लुईजिन गिरीश चोडणकर तशेंच आमचे एक्स चेअरपर्सन लुईजिन चोडणकर म्हणपा लागले. ओके ओके नो प्रॉब्लेम. गिरीश चोडणकर कितें म्हणटा. प्रतिमा मेंडोसा प्रतिमा आसता बाबड्या आनी कितें करतलें तें सोड. लुईजिन कितें म्हणटा तें पळय. हो विजय तुमच्या दोळ्यांचेर दिसता ही शेती तुमच्या हातांत विजय एक्सप्लेन करता की कार्यकर्ते कित्याक हांसताले. लुईजिन आपलो विजय 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 करीता. लुईजिन म्हणटा लेट देम लाफ नाव आय विल हॅव द लास्ट लाफ. जस्ट इमॅजिन गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमी रक्त पिपासू मूस येता ते आमी जाणा आसले. रक्त पिपासू जळारी येता भोंवता तें रक्त कलेक्ट करता आमकां खबर आसलें. पण गोवा मेडिकल कॉलेजीन गांजीर मुसूय येवपाक लागले आतां. थोडे पोळी भाजतात पण गांजीर मूस आपली पोळी थंय तयार करपाक फायर ब्रिगेडान जीएमसी स्टाफाक नाका जाले त्या दिसा तांकां धांवडायता म्हटल्यार गांजीर मुसाक म्हणून नाका जाले शी डेंजर. आणि हे कोण सांगात. संघटनेक खरें तोखणाय करपाक जाय. खंयच्याच राजकारणाक वेगवेगळ्या फिल्डांतले लोक आपुलकेन हांगा आयल्यात तांचे सगळ्यांचे संघटनेच्या वतीन स्वागत. हातूंत मदीं आसात अरविंद बाब, एडवोकेट ललिता, हे नरकासूर न्हू हे प्लास्टिकासूर. प्लास्टिकापासून बनवलेला नरकासूर. मित्रांनो खूप झाले माझी आता मातसो एक ब्रेक घेऊया. बारीक सगळ्या विषय घेऊया रोकड्यात मिळवूया खंय वचो नाका.